आज आमची ग्राम पंचायत बॉडी मिटींग आसलेली राया पंचायत आनी थिंगा जायते इश्यूज डिस्कस जाले आनी आमकां थिंगा जायते एक्सपिरियन्स मेळटा. आमी वचपा लागल्या जायते चेंज जालो आनी आमकां थिंगा बरे भाशेन हें कोत्ताय बसपा बी दिसता आनी बरें वयता सगळें. आनी आमी हांवूय बी म्हणटा आसलेलें की तूं इश्यूज जाण जावपा हांवें एक पाटी वोट कोताय का पांचाक आनी आमकां कांय खबर आसना. 5 वर्सान आमी परतून वोट कोताय करपा जाय. वोट करपाचें म्हणजे हक म्हणून आमी जाणाय पूण आमी तो हक 5 वर्सां के भाशेन आमी तो बरें एक काम करून जाण जावपाक कितें चलता बरें काम चलताय कितें चलताय तेजेर आमकां जाणवाय मेळटा. तेन्ना आमी ग्राम पंचायत बॉडी एटेंड जाताय. ती पंचायत बॉडी म्हणल्यार सगळे 5 बसून डिस्कस कोताय गांवा पासत आनी हांव म्हणटा आसलेलें सगळे गोंयकार लोकांक दर एक वोटरां वचून थिंगा तुमी बी पार्ट घेवचो जाण जावपाक कितें जाता तें जायतें बरें कोता. सो हें हांव तुमकां विनंती करता आनी फुडलें बता मॅडम सांगलां ते फूल मारता ती गांवच्या ही फोर्टनायट मिटींग येवपाक चड गरजेची. आमी म्हणटा मॅडम सांगलां एक फावट एका पंचाक वोट मारलो आनी मागीर आमचें काम जालें. मागीर आमी पंचाक हें म्हणटात तें म्हणटात सगळे घरा रावन हें करतात. आमी तर कांयच ते इनिशिएटीव घेयनाय. आमचो पंच कितें करता आमकां कळपाक तर कळोंक जाय. सो आमकां तर कळोंक जाय आमचो विलेज डेव्हलपमेंट जाय जाल्यार आमी तितून मिसळ जावपाक जाय. आमी फोर्टनायट मिटींग वचपाक जाय. आयच्या दिसाक थंय आयज आमी बसलोली हांव आनी मॅडम आसलोली फोर्टनायट मिटींग. आयज थंय आमच्या दोंगरार कोण फायल घालता 32 प्लॉट्सांक हे भाशेनूच आमी दोंगर आहात ते सगळे रायचे कापतले जाल्यार जातलें कितें. आमी फुडली पिळगी कितें दवरतले फुडली जनरेशन जें पळय आहा जाल्यार कितें सांगतले आमी कितें म्हणून आन्सर करतले ते आमकां क्वेश्चन करता. बाबा जे टायमार तुमचे टायमार जें डिस्ट्रॅक्शन जातालें तेन्ना तुमी कितें केलें आमचे कडेन कांय जावपाना तें म्हणटा. जाल्यार आतां जाता तेन्ना तर आमी तेगेर आवाज उठयनाय जाल्यार कितें करतात आमी. सदां बसून घरा कडेन रावल्यार आनी दोंगरा पंचाक बोवाळ मारल्यार जावपाना. आयज आतां 32 प्लॉट्स तर दोंगरार येतात आनी थिंगा डिस्कशन जातालें ते प्रमाणे म्हणटात ते आमी तर तेंगे हाडायले जाल्यार ते म्हणटात आमी ते घोडी ओपोजिशन पार्टी आहा ती हिंगा वयतली कोर्टां वयतली. कोण अपुर्बा मुट्टो कोत्ता कोण करमली मुट्टा हे सगळे आमचे रायचे दोंगर काबार करूं सोदतात. जाल्यार हे कोर्टां वयतले म्हणून आमी भिवन रावतले. हांव एक पंचायती विचारूंक कोत्ता हेजे फुडें जे पळय तुमी पंचायतीचे केसी झगडटाले ते तुमी बोल्सांतले पयशे मोडून झगडटाले वो जनतेचो पयसो आमचो पयसो. तुमकां भिवपाक गरज ना. तुमी घाल्यात केस्यो गुण पडटात जाल्यार गांवच्या गांवकारांकूच मारया. 10 रुपया दिवपाक कोणालें कांय वचपाना हे गांव वाडोवपाक. आमी 10 न्हू आमी 20 रुपया काडूं आहात पूण आमचो गांव वाडोवपाक जाय. कोणा केसी वचपा आहा तो वचदी आनी हुंयच्या कायद्यान वयतले हुंयच्या कायद्यान दोंगर काबार करपा आहा. ही नाटकां चलता तेका लागून हांव दर एक मॅडमीन सांगलेलें बरें दर एक नागरिकाक रायकार वाघ म्हणटाय रायच्या वाघांनी उठपाक जाय. दोंगर काबार करपाचो सगळो प्लॅन चलता आनी आमचे पंचायतचे आहात ते निवडून हाडलेले ते भितात पंचायती वचत म्हणून ते कोर्टाक वचत म्हणून हें जावपाक जायना. गांव तर वाटावपाक जाय. आमी 5 न्हू आमी 10 न्हू आनी तेच्या मायजूय पयस काडपाक आमी तयार आहात. पूण आमचें गांव आमी राखया. देव बरें करूं.